Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. ईडीसीन अर्थीक वर्स 20-21 100 कोटी टर्नओवर केल्लो आनी तातूंतल्यान 67 क्रोर प्रॉफिट केल्लें. त्याचो डिविडंड आयज सदानंद शेट टाणावडे जे ईडीसीचे चेअरमॅन आहा तेंच्यांनी सीएमाक दिलो. ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलें की ईडीसी जशें एक प्रॉफिट मेकींग सरकाराची कंपनी आहा तशें बाकीच्या कॉर्पोरेशनांनी सेल्फ सस्टेनिंग जावपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय. 100 करोड प्लस एकूण इन्कम केल्लें आनी तातूंतल्यान 67 करोड प्रॉफिट केल्लें आनी ताचो आज तांचे कडेन आमी डिविडंड सुपूर्द केल्लो आसा. आनी ह्या वर्सा 21-22 ह्या वर्सा आमी जाणा एक 76 करोड टर्न ओवर जाल्लो आसा आनी एक 50 करोड प्लस आमी प्रॉफिट केल्लें आहा. ताचो डिविडंड फुडल्या वर्सा मेळटलो. आनी CSR फंडाक लागून गेल्या वेळार आमी ऑलमोस्ट एक 1.2 करोड 50 लॅक्स साधारण आमी टोटल स्पेंड केले ह्या वर्सा. आणि चांगले एक कोटी 30 लाख हे CSR फंडाक लागून आमी स्पेंड करतले. त्यामुळे आज आमी मुख्यमंत्र्याक डिविडंडाचो चेक दिवपाक आयिल्ले आसा. आमचे बरोबर आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर किरण बाळ्ळेकर, जॉयंट MD आमचे आंगले आणि जनरल मॅनेजर बोरकार आणि मिस्टर पठाण हे सगळे जण आज मुख्यमंत्र्याक मेळपाक आयिल्ले चेक दिवपाक. Government company EDC, आमचे chairman Mr. Sadanand Sheikh Tanawade along with his entire team, तांच्यांनी आज आमकां डिविडंडाचो चेक ऑफ 86 lakhs रुपीज तांच्यांनी हँड ओवर केलो. स्पेशली थँक्स फॉर द entire team of the EDC under the leadership of Mr. Sadanand Sheikh Tanawade. They are making the good business for last more than 3 years continuously. This only company of the government which is in the profit. जे एकमेव कंपनी गव्हर्मेंटाची प्रॉफिटान आसा, प्रॉफिट करता. हांवें फाटलेच फावटी म्हटलें अदर कॉर्पोरेशन्स एंड अदर कंपनीज शूड ऑल्सो मेक अ प्रॉफिट दीस टायप. जाल्यारच सदांच गव्हर्मेंट म्हणजे प्रत्येक सगळ्यांनी सेल्फ रिलायंट जावपा खातीर सगळ्यांक मदत जातली. ह्या धर्तीचेर जर आमी काम केलें जाल्यार जाता तितके बेगीन अदर कॉर्पोरेशन्स आनी कंपनीज सेल्फ रिलायंट जातली. खूब बरें दिसता की तेंच्यांनी आपलो एक्सपान्शन प्लॅन जो ओपन केला तोय बी खूब जाता तितके बेगीन ते कंप्लीट करतले. आणि EDC विच इज ऑलवेज हेल्प फॉर द CMRY चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना हाज्या खातीर तांचें मोठें योगदान आसा. ह्या फुडल्या स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ह्या कार्यक्रमांतूय बी तांच्या CMRYचो आमकां खूब मोठो सपोर्ट जातलो. गोवा पुलिसाच्या पिंक फोर्सा भशेनूच पिंक रिक्षा गोंयच्या रस्त्यांचेर थोड्याच दिसांनी दिसपाक लागतल्यो. रोटरी क्लबाचो इनिशिएटीव घेवन EDCच्या मार्फत CMRYच्या मार्फत रीण दिवन ह्यो इनिशिएटीव फुडें व्हरपाचो आहा. 17 जाणांची ऑलरेडी ट्रेनिंगूय चालू आहा आनी थोड्या दिसां भितर ह्यो पिंक रिक्षा गोंयच्या रस्त्यांचेर दिसपाक लागतल्यो. In future, there is one project of Rotary Club. It is a pink force असो आहा तशेंच पिंक रिक्षा जो प्रोजेक्ट रोटरी क्लब आमच्या सरकारच्या सहकार्यान म्हणजे EDCच्या सहकार्यान जवळपास सुरू करपाचो आसा. 17 जाणांची ट्रेनिंग सुरवात जाल्या. जी पिंक रिक्षा म्हणजे त्यांची ओन रिक्षा जेका आमी CMRYच्या अंडर लोन दितले त्यो रिक्षा रोटरी क्लब हांच्याय कडल्यान स्पॉन्सरशीप ट्रेनिंग आसा. त्यो थोड्याच दिसांनी पिंक रिक्षाय बी ह्यो गोंयांत भोंवता आसतना आमकां दिसतले. अशा पद्दतीचे इनोवेटीव प्रोजेक्ट ज्या प्रोजेक्टाक EDC सदांच मदत करीत आयल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयज डिझास्टर मॅनेजमेंटाची म्हत्वाची बसका चेअर केल्ली. ह्या वेळार बाबूश मनसरा जे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आहा, दोन्ही डिस्ट्रिक्टांचे कलेक्टर आनी हेर खात्यांचे अधिकारी ह्या मिटिंगेक आसले. प्रिकॉशन्स म्हणून जी पावसा पयलींची वा पावसा टायमार घेवपाक जाय तेजी सखोल चर्चा जाली. तालुका लेवलचे जे डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे युनीट आहा ते 15 मे सावन ऑन कॉल एक्टिवेट करपाचे डिसिजन जालें. कोणाक जर वॉलंटरी सर्वीस डिझास्टर मॅनेजमेंटा अंडर दिवपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टराक आपली नांवां दिवपाचो उलो मुख्यमंत्र्यान मारला. आज स्पेशली आमची स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंटाची मिटींग ही सेक्रेटरेटात जाली. म्हज्या बरोबर आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी वायस चेअरमॅन ऑफ द स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मनसरा तो हजर आशिल्लो. पुराय एंटायर टीम बोथ म्हणजे रेव्हेन्यू सेक्रेटरी, बोथ द कलेक्टर्स, परत फायर, पुलीस, हेल्थ, ताच्या बरोबर WRD हे सगळे जाण आशिल्ले. फुडल्या वर्सा खातीर आमी स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंटाची तयारी हाजें प्रिपेरेशन जें आसा हे आयच्या मिटिंगेंतल्यान जालें, जेणे करून आमी सगळ्या जाणांक अलर्ट केलें आनी प्रिकॉशन्स ट्रेनिंग इवन दो आमी आमच्यो 24/7 15 मेच्या उपरांत तालुका लेवलाचेरूय बी आमचे डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे युनीट एक्टीव आसतले.
ते सदांच 24/7 तेंचो जो नंबर आसा तेजेर ते एक्टीव आसतले. ज्या ज्या जाग्यार आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती सगळी प्रिकॉशन्स घेतलेली आसा. हे फावटी वॉलंटरी डिजास्टर मॅनेजमेंटाक वॉलंटरिली काम करपाक जर कोण तयार आसत जाल्यार तेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसाक कॉन्टॅक्ट करचो. तांच्यो सर्विसीस वॉलंटरिली डिजास्टरान वापरल्यो वयतल्यो आनी इन फ्युचर वी वील गिव देम वन सर्टिफिकेट फॉर दोज हू आर वर्किंग वॉलंटरिली इन द डिजास्टर.